कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन 10 बसीस आमच्यो इंडस्ट्रीज लॉन्च करता त्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसा आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाबा विनोदिनू, चेअरमॅन बाबा उल्हास नायक पिळेकर, रेस्टॉरंट केटीसीचे डायरेक्टर एमडी, म्हणजे प्रेस मिडियाचे सगळे भाव आणि बाकीच्या भाव आणि भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव केटीसी कॉर्पोरेशनाक शुभेच्छा दिता. टायम टू टायम फॉर द पब्लीक विदीन द स्टेट आणि आउट ऑफ द स्टेट खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता. सगळ्यांनी केटीसीचे आमचे ड्रायव्हर्स आणि कंडक्टर्स हांच्या खातीर एका ताळयो वाजोवच्यो. इथे खूप बऱ्या पद्धतीचे काम हे पब्लीक सर्विसीचे काम ते सातत्यात करता. आमी जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तेन्ना प्रायवेट बस ओनर जे आसा पळय हे आमच्या हातूंतल्यान पार्टनर आसा. त्या खातीर आमचो विदीन द स्टेट हे पब्लीक बस ओनर हांच्या बरोबर मेळोन त्यांचो बिझनेस आणि आमची सर्वीस ह्या पद्दतीन करता. माझी बस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस तितक्याच खातीर केल्या कारण पब्लीक बस ओनर जे आसा तेणी हांकां फायदो जावपाची गरज आसा आणि लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळपाची गरज आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत गांवांतल्यान भुरगे आणि जॉबाक वचपी लोक हे जवळपास डेली जर आमी ट्रॅव्हलर पळयले इट इज नॉट लेस दॅन 3 ते 4 लाख लोक. 3 ते 4 लाख लोक हे डेली बसींतल्यान ट्रॅव्हल करता आणि बसीच्या ट्रॅव्हलाचेरूच डिपेंड आसता. ताका लागून आमच्यांनी सिस्टम आसतली, आमी ॲप सिस्टम आसतली, अशी वेरियस इंट्रोड्यूस केल्या आणि माझी बस ह्या सिस्टमांतल्यान पब्लीक बस ओनराकूय त्याच सिस्टमांतल्यान आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर घेवन तो तांकां फायनान्शियली बेनिफीट जावं येता. एखादो बस ओनर माझी बस ओनरांतल्यान जर आमच्या माझी बस ह्या सिस्टमांतल्यान जर आयलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम he will get 20,000 rupees per month हे प्रायवेट बस एडिशनल पयशे म्हणजे ताच्या व्यतिरिक्त दिवपाक शकता. म्हणून जर सगळे 100% बस ओनर माझी बस सिस्टमाचेर जर आयले जाल्यार आमकां कदंबाच्या बरोबर मेळून हो बिझनेस फुडें व्हरपाक बरें पडटलें, लोकांक सर्वीस दिवपाक बरें पडटलें. आमी प्रायवेट बस ओनरा कडेन बिझनेस कंट्रिब्युशन करिना. बस ओनरा कडेन वी आर डुईंग द पार्टनरशीप टू डू द सर्वीस फॉर द पीपल, फॉर द कम्युनिटी इतकेंच सांगता. आणि परत एकदा केटीसी कॉर्पोरेशनाक हांव अभिनंदन करता. तांच्यांनी आनीकूय बी इंडस्ट्रीयल बसीचे बरे रूट आणि चलोवचे इन कॉम्पिटिटीव विथ अदर स्टेट आणि विदीन द सर्वीस तांच्यांनी विदीन द स्टेट तांच्यांनी बरी सर्वीस दिवची इतकें तांच्या मागता आणि पळयता देव बरें. हे फंक्शनाक उपस्थित आमचे माननीय गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे चेअरमॅन केटीसीचे बाब उल्हास पिळेकर, एमडी बाब कासकर, बाब गांवकर, व्हायस चेअरमॅन बाब प्रितेश गांवकर, तसेच बाब सावंत, दुसरे सगळे हांगासर डायरेक्टर तसेच दुसरे अधिकारी, माझे प्रेस भाव आणि मोगाड इश्टांदो, खूप खुशी भोगता की आनी 10 बस्यो आनी चड करून इंटरस्टेट फ्लाय करपाक ह्यो बस्यो आज कदंबा कडेन येता. सगळ्यांक खबर आसा कदंबा बसी प्रत्येक गांवांसून इंटरस्टेट म्हण नाका इंट्रास्टेट म्हण नाका सारको हाय डिमांड आसा. कित्याक ही खऱ्यांनी म्हणटा ती एक लोकां खातीर सेवा ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार. आनी खूब प्रयत्न आमी करता जाता तितल्यो बस्यो रोडार हाडपाक. आमी पळयला केंद्र फ्लेम 1 फ्लेम 2 स्कीम आहा तेन्ना सुद्दां आमी चड बस्यो तेन्ना हाडलेल्यो आनी आतां ती स्कीम एक्सपायर जाली. सो स्टेट गव्हर्मेंटाकूच ते पयशे भरपाक पडटा. तरी आसतना प्रयत्न करून खूंय शॉर्टेज पडटा आमी बसीस सदां लोकां खातीर दिल्ल्यो आसा. हांव मुद्दम हांगा सांगपाक सोदता आज आख्खे गोंयांत ट्रॅफिक रोडार येता ती तरेतरेचे व्हेकल वाडत आसा आनी प्रत्येक देशांत जे एडवान्स कंट्री जे आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ते इम्प्रूव करता. आमी कदंबाय इम्प्रूव करपाक प्रयत्न करता म्हणून इलेक्ट्रिकल बसीस ह्यो एक तरेन एक पॉश बसीस प्रत्येक जण प्रवास करपाक त्यो बसीस प्रिफर करता आनी तेका लागून आमी त्यो चड बस्यो हाडपाकूय आमी प्रयत्न करता. आनी हांव माननीय फायनान्स मिनिस्टर तशेंच आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आमकां जी शॉर्टेज आसा आनी बसीची गरज आसा 15 years इज द पिरियड आमकां अप्लाय करपाक मेळटा रोडार आनी मागीर ते उपरांत रोडाच्यो त्यो नॉट रोड वर्दी म्हूण सेंट्रल गव्हर्मेंट पॉलिसी तर्फे आमकां त्यो अप्लाय करपाक मेळना.
आमकां उणेच उणे 150 सुमार बस्यो ऑफ रोड वयतल्यो, पूण आमी एक एक्झेम्पशन मोर्चा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागला आनी एक 5 वर्सां ज्यो बरे कंडिशनान आहा त्यो बस्यो आमकां अप्लाय करपा दी आनी आमी त्यो बस्यो आनीकूय रिकंडिशन करून बरे कंडिशनान रस्त्यार चलोवपाची प्रयत्न आमचे आसतली, कित्याक नाजाल्यार सारकी शॉर्टेज पडटली. पूण ही स्थिती जे 150 बसी सडनली ऑफ द रोड वयता ही जावपा ना, कित्याक हांव जाणा आमचे मान्य मुख्यमंत्री आमकां कशेंय करून एडिशनल बसीस दितले म्हणून ह्यो 10 बस्यो पावला. माझे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना कडेन चेअरमॅन आनी डायरेक्टरा कडेन एकूच मागणी आसा, इंटरस्टेट रूट आमचे प्रॉफिटेबल आसा ते हुंय तुमी कॉम्प्रोमायज करूं नाका. मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन मागता तिका जाय त्यो तांकां बसीस दी, तिंगा जे अर्निंग्स आहा लोकली बऱ्या पडटले आनी बसीस घालपाक, कित्याक आमी लोकली प्रॉफिट पळयना, आमी लोकली लोकांक जाय थिंगा बस्यो दिवन प्रवास करपाक सोंपेपण पळयता. आनी तेन्ना इंटरस्टेट तरी बरें चल्ले प्रॉफिटेबली ऑटोमॅटीक हिंगा ऑफसेट करपाक जाता. आनी जे म्हणटा कदंबा सदांच लॉसान, आमी लॉस आनी प्रॉफिट म्हूण पळयना, ही सेवा लोकांचे खातीर. पूण जेन्ना इंटरस्टेट बरें चलतले आनी थिंगा चड उत्पन्न जातले तेन्ना हिंगा ऑटोमॅटीक ते लॉस कवर अप जातले. ही एक न्यू नॉर्मल तेणी हाडपा जाय, लॉसा वचना तशें. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता कदंबा आनीकूय स्ट्रॉंग जातले आनी लोकांक आनीकूय ते सेवा दिवपाक पावतले. हें सांगून हांव सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की बऱ्यांतले बरी सेवा सदांच तुमी लोकां खातीर दिवपाक सदांच प्रयत्न करचे म्हणून. देव बरें करूं. आयज कदम महामंडळातर्फे आम्ही 10 नवीन बसीचे उद्घाटन करता आणि ह्या वेळाचेर आमच्या मदीं आहा आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मामूद गुदिनो, आमचे MD रोहन कास्कर, आमचे वायस चेअरमॅन कितेश, डायरेक्टर आमचे प्रभाकर, उज्ज्वला, मधुकला, कपूर, बाकीचे सगळे आमच्या ट्रान्सपोर्टाचे ऑफिसर, आमचे कदमाचे ऑफिसर आणि हांगा जमलेले प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि नव्या भावांनो, खूप खोशेची गजाल की आज आमच्या कदंबा महामंडळाच्या वतीन 10 बसीचे उद्घाटन जाता आणि म्हाका खूप आमचे माननीय मुख्यमंत्री ताचे आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांचे सदांच आमकां वेळोवेळी सहकार्य मेळटा. आमी पळयता की आतां जवळ जवळ 11 रुपया डिझल वाडला, आमकां म्हयन्याक 70 लाख सुमार लॉस जाता. तरी आसतना सरकार आमकां तिकीट वाडोवं नाका, लोकांक तुमी सेवा बरी दिवपाक जाय. आमी जवळ जवळ 7 वर्सां जाली आमी तिकीट वाडूना, तरी आसतना सरकार आमचे कदंबा सांबाळटा, आमकां वेळोवेळी बशी घेवपाक मदत करता. आमी पळयता आमी ह्या वेळाचेर आमी महिलांक सुद्दां आमी प्राधान्य दिल्ले कडेन आमी TC महिला घेतले कडेन आसा आणि म्हाका आनंद दिसता सांगपाक की आमची बस फर्स्ट टायम एक महिला ड्रायव्हर सिलेक्ट जाल्या आणि आमी महिलां खातीर सुद्दां आमचे कदंबान एक बरें पावल उचललेलें आसा. आमी इतले लॉस करून सुद्दां आमी वेळोवेळी लोकांक बरी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. आमच्या जे कितें आमचें उत्पन्न जाता ते आमच्या उत्पन्नान आमी फक्त आमी आमचे कदंबाचे मेंटेनन्स सारके करता, पूण आमकां बसी घेवपाक आमकां खुबशे सहकार्य सरकाराचें लागता. आयज आमकां कमीत कमी 150 बसीची कमर्थ आहा, पूण आमकां सरकार वेळोवेळी थोड्यो बसी दित आसा. ह्या वेळार मुख्यमंत्री कडेन मागता की येणाऱ्या काळात आमकां आनी बसीची खूब गरज आसा. आमच्यो इंटरस्टेट बसी आहा त्यो खुबश्यो आमच्यो रूट बंद आसा, कारण ते आमचे प्रॉफिटेबल रूट आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर मातसो विचार करचो आनी मुख्यमंत्री आमकां वेळोवेळी सहकार्य करतात, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर करतात. ह्या वेळाचेर परत एकदा हांव सगळ्यांक आमच्या सरकाराक अभिनंदन करता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.